नमस्कार. तुमकां जर विचारलें की आमच्या गोंयांत ट्युरिस्ट कित्याक येता असो जर प्रश्न केलो जाल्यार तुमच्या तोंडान कांय जाप आसतल्यो. त्यो म्हळ्यार एक म्हळ्यार बीच आनी बिचार जावपी वेगवेगळे फेस्टिवल्स हाच्या खातीर ट्युरिस्ट येतात. पूण आनी एक जे सगळ्यांक खबर आसा की आमच्या गोंयांत ट्युरिस्ट येता ते आमच्या गोंयची देवळां पळोवपा खातीर आनी सैमान नटिल्लें हें गोंय पळोवपा खातीर. सद्याक हांव एका अशाच देवळा बद्दल तुमच्या वांगडा गजाल करपाचो आसा, तें म्हळ्यार बाबरेश्वर टेंपल कलंगूट हांगासर. ताची खासियत म्हळ्यार हांगासर बनाना फेस्टिवल अशें म्हणटा, इंटरनॅशनली फेमस आसा बनाना फेस्टिवल म्हणून. कारण हांगासर केळीचे घड एक अर्पण केले वता देवाक मागण्यो पुराय जाल्या उपरांत. आनी अशें म्हाका दिसता कितलेशेच हजारांनी घड हांगासर हाडटात आनी ते माठोळेक अशे बांदतात. हांव सद्याक कलंगूट बाबरेश्वर देवस्थाना कडेन पावला आनी देवस्थानाचे कांय लोकां कडेन आमी उलयतले. तशेंच आमचे कलंगूटचे एक डायनॅमीक MLA ते म्हळ्यार मायकल लोबो हांचे कडेन सुद्दां आमी उलयतले. देव बाबरेश्वराचो 55वा जत्रोत्सव प्रित्यर्थ सर्व गोमंतकांक हांव जत्रेचो प्रित्यर्थ सगळ्या गोमंतकांक शुभेच्छा दिता. आयज बाबरेश्वराचो 55वा महान जत्रोत्सव आयज मोठ्या संख्येन भावीक हजर आसा. आपले नवस ते करतात हांगा येवन. आपली जी मनोकामना ती देवा कडेन हांगा येवन मागता आनी ती पूर्ण जाल्या नंतर एका वर्सा नंतर ते आपले मागलेले हे आपले मागणी पूर्ण जाल्यानंतर ते हांगा 1 गट 2 गट 5 गट 25 गट असे अर्पण करतात. आनी असे सर्व गोमंतके अशा पद्दतीन हांगा येवन हांगा आमचो कार्यक्रम मोठ्या संख्येन मनयता. बाबरेश्वराची आयज जात्रा तुमकां समजता. एका बाबरेश्वर नमन करून तुमकां आनी श्रीदेवी शांतादुर्गे नमन करून हेजे आदिस्थान एक बागा पर्वताचेर आहा थंयसर. आनी हे जाणट्यांनी हे केली. हे आमी वर्साच्या वर्सा जी देव बाबरेश्वराची स्टोरी सांगीत आहा आमी.
कित्याक ह्यो जगत जेता तसोच तो दर्याचो धनी वेताळ कहो आरवलीचो आनी आमचो चोपडेचो तशेंच ह्यो हेचो दर्याचो धनी हे सगळे हांगा सगळे आमचे बांद्यो हेतू हिंदू म्हूण नाका क्रिश्चन म्हूण नाका मुस्लीम बांदव हे सगळे हे जात्रेक येता न चुकान आसतना हे येतात आनी आपले कितें आहा पळय घडांची जात्रा म्हणून फेमस आहा गोंया आहा तशी भायर हेका भायले कंट्रीक पासून फामाद आहा कित्याक ते ट्युरिस्ट येता पळय ते विचारतात ती घडांची जात्रा बनाना फेस्टिवल केन्ना आहा काय म्हणून अशें विचारतात ते आनी हे सगळे आनी ही जी परंपरा हे सारकी बाबरेश्वर म्हणजे हे सारकें काम तेणी खूब केल्ली आहा म्हणून हे आगोणीचे घट ते वार्षिक घेवन येता कोण 10 हाडटा कोण 5 हाडटा कोण 11 हाडटा कोण 50 हाडटा 51 हाडटा अशे घट हाडटा 150 हाडटा अशे घट वाडत गेल्ले आहा अंदू सांगूंक जायना 4,000 क्रॉस करूंक शकता हे घट अशें म्हाजो एक अदमास आहा कित्याक वर्साच्या वर्सा घट वाडत वयता. बाबरेश्वर देवाची आयज जात्रा उत्सव खूब वर्सां जालीं. स्थानीक लोक खबरावाड्याचो आनी कोमटकार ही जात्रा एवरी इयर सेलिब्रेट करता. घोडांची जात्रा घोड लोक येवन आंगयता की देवा म्हजें हें काम कर आनी देव तांकां पावता. ही आमची परंपरा जी आदल्यांनी चालू केल्ली ती आयज पासून बरे भाशेन चलता. आनी गोंयचो सगळो लोक सारके काणकोणचे पासून लोक त्या जात्रेक येता. जागृत देवस्थान देव बोडगे बाबरेश्वर सगळ्यांक पावता आनी आमचे कलांगुटान सुख शांती तेणें दवरलेली आसा. ह्या जाग्याचेर बरें व्हडलें देवूळ जावचें म्हणून गांवच्या लोकांची इच्छा आमची इच्छा खूब वर्सां जालीं हें उलोवप चलता. देव बाबरेश्वरान प्रसाद दिवचो गांवचे कमिटीक आनी गांवकारांक की आपले देवूळ व्हडलें बांदचें म्हणून ही आमची मनोंजून इच्छा आहा. अनेकदां सगल्यांक जात्रा उत्सवाची शुभेच्छा दिता आनी लोकांचे मनान जें कितें आहा लोक एक आपले प्रॉब्लम्स आपली जी समस्या आहा ती घेवन येता. घोड घेवन येता खेळांचो आनी थिंगा बांदता. त्या
झाडाचेर बांदता, देवाचें झाड ते तेजेर बांदता आनी तेंची मनान जे कितें इच्छा तेंची प्रॉब्लम्स आहा, कॉम्प्लिकेशन्स आहा, ती सुटावो जाल्ले वयता. ते खातीर लोक वर्साचे वर्सां येता ते आनी ही परंपरा चालूच उरतली. आनी लोकांची जे एक विचार आहा, जी भावना आहा, जी मनान एक हे आहा की आमची कामां जावची म्हणून ते हे बाबरेश्वरा कडेन एवरी इयर येता. आनी एकदां शुभेच्छा दिता सगळ्यांक. ते अशें हांव हें करता, तुमकां विनवणी करता आनी तुमकां हें करता कितें तुमी तुमचें कितें आहा पळय ते घरांनी ते देवाक येवन सांगची आनी तुमची मनोकामना पूर्ण जातली हें हांव एक तुमकां देवाच्या थ्रू एक सांगता. बाबरेश्वर देव बाबरेश्वराच्या हितून ओके. देव बरें म्हणटा. सगळ्यांक तुमकां ही बाबरेश्वर जात्रेचे तुमकां शुभकामना. भायले बांद लोक मालवण जावं कारवार इकडे आमचे कुडाळ इतले लोक भावनेन येता हांगासर आनी तेजी मनोकामना पूर्ण जाता. तशीच आयज आमी हांगा प्लास्टीक मुक्त म्हणून पंचायत हे केल्ली प्लास्टीक मुक्त आमी चालू केल्या. ही पंचायतीच्या वतीन केल्ली आनी बाबरेश्वर देवस्थान जाली आमी पोरूय केल्ली आमी तशी अंदूय बी केल्या आमी. ते आमी सगळे लोकां कडेन मागता की प्लास्टीक मुक्त लोकांनी आमकां सहकार्य करचें. आणि आयचो जो आमचो जत्रोत्सव आमी साजरो करता हो 95वो जत्रोत्सव आमचो. आणि हो आमचो बाबरेश्वर आमचो सगळ्यांचो राखणदार. आणि ह्या जत्रेक फॉरेनर पासून लोक मुद्दाम येता म्हणटात की बाबा बनाना फेस्टिवल म्हणून हे. तशेंच आमचे गोंय भायले लोक येतात हांगर, देवाचे भक्त आसात आनी आपली जे हांगर आंघोळ करतात ते आनी घट दिता आनी हांगर हजाराच्या संख्येन घट येतात. आणि हो आमचो 7 दीस जो उत्सव चालू आहा हो सगळ्या बऱ्या नेटान चालू आसा. आमचे कमिटीचे सगळे माझे सहकारी मित्र बरे हांगर वावुरतात. आणि हो 7 दिसाचो कार्यक्रम तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान बरो साजरो जावचो अशें हांव देवा कडेन मागतां.